तुमची कंप्लेंट जी आसा न्ही हय सेंड टू काणकोण पुलीस स्टेशन ओके आनी ताचेर कितें कायदेशीर एक्शन कितें घेवपाचें वी वील गेट इट डन okay and we will also go for cancellation of the permit proposal we will send to the RTO department so you follow with the RTO department for the cancellation of the license or permit if the facts are true of the company. काल एक आमचो एक ड्रायव्हर पिकअपाक गेलो काणकोण ताका थंयचे लोकल ड्रायव्हरान एसॉल्ट केलो आनी हे आतां नॉर्थाकूय चालू आसा हॅरेसमेंट येवप गाडये कडेन येवप आनी तुजें मिटर दाखय तुजो बॅच दाखय तुजें लायसन्स दाखय RTO आसा पुलीस आसा तांकां रायट आसा तेंच्यान चॅक करूं शकता हे अननेसेसरी जे हॅरेसमेंट करता ते म्हणटात की हांगा इल्लिगल पिकअपा येता कोण इल्लिगल पिकअपा वचना सगळ्यांक रायट दिल्लो असो परमिटा प्रमाणे सगळे लिगलीच पिकअपा वतात आनी सगळ्या कडेन बॅचूय आसा हे प्रकरण जे घडपा लागल्या कंटिन्युअसली तेच घेवन आमी आयज SP साहेबा मेळपा आयिल्ले सो DSP साहेबा कडेन बसून आमी डिस्कशन केलें कशें कितें आसा तें हेजी फाटल्यान हेजी पयलीं आमी जायते ड्रायव्हरांचेर आमी केसीस फायल केल्ले आसा NC फायल केल्ले आसा FIRs फायल केल्ले आसा पण ताजेर आजून कन्सर्न डिपार्टमेंटान कांय एक्शन घेवंक ना तर हेजे मुखार आमी कायद्या प्रमाणे वचून आमी ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराकूय मेळटले आनी जे केसीस आमी फायल केला आमी तेजे उपकार प्रेस करतले की तुमी तांचे लायसन्सीस आनी तांचे परमीट तुमी कॅन्सल करा. टुरिस्ट जर आपली गाडी ओन बूक करतात आणि आम्ही जेन्ना पिकअप वयता ते एका टुरिस्टाक फूल रायट आपली खंयची चॉयसाची गाडी खंय मेळटा तेका रायट ती गाडी चॉयस करपाक पण तेन्ना जेन्ना आमी पिकअप वयता आमकां हॅरेसमेंट आनी टॉर्चर जाल्ले जाता तेजे खातीर आमी इतलेंच मागता गव्हर्मेंटाक तेजी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आमी इलिगल बुकींग घेवन आमकां स्पेशल वॅलीड बुकींग आसता गॅस्टा कडल्यान तेन्ना आमी बुकिंगे टायमार पिकअप वयताना हेंचे कडल्यान हॅरेसमेंट जाता आमकां डायरेक्ट दार ओडटा लायसन्स चॅक करता मारता बिरता अशें करून आमकां मागीर काय हे जाता तेज्या खातीर आमी आतां एका DSPक मेळ्ळां आनी ऑलरेडी SPक आमी लेटर केल्लें हेजेर कितें आहा तें कारवाई करून स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय.